प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना एका घोराब्यांत मरण जाता, कोण मनीस मोत्ता तांचो, तेन्ना त्या घोराब्यांत जायती दूख येता. दुखाचें खूब उप्रासता, जायती फोडाफोड तांची जाता. आतां चाहलोलो मनीस ना जाला, रिकामी स्वात उरता त्या मनशाची. प्रितीशानो, एक घोडणेचो म्हाका उगडास येता. ती घोडणी तुमकां सांगोंकशी दिसता. खूब वर्सां आदीं घडलेली घोडणी. हांव सेमिनारीन शिकतालो तेन्ना घडलेली घोडणी. एकलो म्हजो बाराबोर शिकतालो भुरगो, सेमिनारिस्ट, ताची आवय सोंपली. सेमिनारिस्टाची आवय सोंपली, तो म्हज्या बाराबोरचो. देखूनच फादरान ताच्या बाराबोर घरा वचोंक म्हाकाय धाडलो. ब्रदर, तूं ताका घेवन वच, घरा पावय आनी मोन्नाच्या मिसान वांटो घे आनी मागीर परत ये म्हणून म्हाका धाडलो. कर्नाटका वाठारांत घडलेली घडणी. थंयसर म्हजें सेमिनारीचें शिकोवप हांव करतालो. म्हणटकूच प्रितीशानो, ह्या सेमिनारिस्टा बाराबोर हांव गेलो. खेड गांव तांचो, खूब भितर. आनी त्या गांवांत पावोन थंयसर ह्या ब्रदराच्या घरांत आमी भितर सरले. जायतो लोक एकठांय जालोलो आनी फामिलीक बुजवण दिताली. ह्या सेमिनारिस्टाकूय जायती दूख जाली, ताची आवय सोंपल्या देखून. आनी हांव ताच्या सांगाता थंयसर रावलो, जाता ते भाशेन तांकां आदार केलो, म्हजी बुजवणीची उतरां उलयलीं. आनी मागीर इंतेराचे मीस, मोर्नाचे मीस, आमी सगळीं ही मेलोली कूड घेवन इगोजेन गेलीं मिसाक. जायतो लोक एकठांय जालोलो. पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतलो. आनी प्रितीशानो, पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या उपरांत आतां काशांव काडूंक जाय न्हू, शिमितोरीन व्हरोंक. म्हणटकूच हांवें चिंतलें, आमच्या सेमिनारिस्टाची आवय, आमच्या ब्रदराची आवय, हांवूय वयतलो, काशावांक हात घालतलो, उखलूंक आदार दितलो, अशें हांवें चिंतलें. म्हणटकूच हांव गेलो थंयसर काशावांक धरूंक. पूण प्रितीशानो, कोणेन तरी म्हाका आडायलो आनी म्हाका काशावांक हात लावंक दिना जालीं. ब्रदर, तूं फाटीं वच, तूं हात लायना काय म्हणोंक लागलीं. तेन्ना हांवें त्या मनशा लागीं विचारलें, कित्याक लागून हात लायनाका म्हणटा तूं? आमचो सेमिनारिस्ट म्हणलें तो, ताची आवय, ताच्या आवयची कूड शिमितोरीन व्हरता आमी आतां. तेन्ना त्या मनशान म्हाका सांगलें, फादर, घोडये तुका खबर ना, पूण आमच्या गांवांत समज आसा, अंडरस्टँडींग आसा. जो कोण तो काशांव दवरूंक वयता, ताणें 40 दीस त्या गोराब्याची सेवा करूंक जाय. तांचें घर साफ करूंक जाय, तांकां रांदूंक जाय आनी सगळी वेवस्था करूंक जाय. आनी सांजे वेळार तांचे बाराबर मागणें करूंक जाय त्या घरांत, मोन्नाच्या घरांत. एक समन न्हू, 10 दीस न्हू, 40 दीस. ब्रदर, तूं कोडे जाता? मागीर तूं कित्याक हात लावंक वयताय? अशें ताणें म्हजे लागीं विचारलें. प्रितीशानो, जायतीं वर्सां आदली घडलेली घडणी, पूण आजून म्हज्या मनान घोट आसा. कित्याक लागून? सेवे चाकरेचें मन. जेन्ना एका घरांत मरण जाता, तेन्ना त्या घराब्याक आदाराची गरज आसता. आनी हो पळय, गांवचो लोक कितलो म्हणून पावता त्या फामिलीक. म्हणटकूच जो कोण काशावांक हात लायता, गांवचो लोक, ती ह्या फामिलीची सेवा करता 40 दीस. तांकां रांदता, घर साफ करता, सगळें करता. हेका आमी म्हणटा सेवे चाकरेचें मन. ज्या काळार प्रितीशानो, जोण एकलो आपणाच्याच घरा भितर आसा, जो मनीस आपल्याचेच आनी आपल्या फामिलीचें चिंता, हें म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी असलीच सेवे चाकरेची मनशां जावंक आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान एलिझाबेथीची खबर आमी आयकल्या न्हू. एलिझाबेथ कोण भाशेन सायबीण माय एलिझाबेथीशीन वेता, तिका भेट करूंक वेता. कित्याक लागून वेता काय? तिची खबर घेवंक, फकत खबर घेवंकूच न्हू, पूण तिची सेवा करूंक वेता. प्रितीशा बाबडीनो, एका टायमार मनशां पावतालीं एकामेकाक, पूण आयज काल तें खूब उणें जालां. सायबीण माय आयज आमकां देख दिता, आपले मावशे भयणीक ती पावता. अशी सायबीण माय आपुणूय गोर बेस्ट आहली, पूण आपणाचें विसरून ती आपले मावशे भयणीगेर पावता. जायते फावटी दुसऱ्यांक हेल्प करच्या वेळार हांव चिंता, म्हाका काम ना कितें? म्हजीं भुरगीं ना, म्हजो घोराबो ना, दुसऱ्याक हांवें हेल्प कित्याक करूंक जाय, आदार कित्याक करूंक जाय? सायबीण माय आपणाकूच विसरून आपले मावशे भयणीक आदार करूंक वेता. तर प्रितीशा बाबडीनो, सेवेंतल्यानूच जेजू गोवायकी दिवया आमी म्हणटा आसतना थोड्योच वस्तू तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर आयचे पयल्या वाचपान भागिवोन पावलो कोरिंतकारांक उगडास करता ते परी, देवान तुमकां विंचून काडल्यांत. हें तो कोरिंतकारांक म्हणटा, देवान तुमकां वेंचून काडल्यान.
संवसारी नोदरेन तुमी व्हड मनशां न्हय, व्हडली पदवेची न्हय तुमी, घोडे तितली उंच कुडयेची न्हय, व्हडल्या फामिलींतली न्हय, घोडे शिकलेली न्हय, तरी पूण देवान तुमकां विंचून काडल्या. भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक सांगता, कित्याक विंचून काडल्या? व्हडलीं मनशां पळय आहा तांकां लोचयेक घालूंक देवान साद्या मनशांक विंचून काडल्यान. कोण पदवेदार आहात तांकां लोचयेन घालूंक देवान वस्कोत मनशांक विंचून काडल्यान. प्रदिशा बाबा भयणीनो, देवान आमकां विंचून काडल्यान एकामेकाची सेवा करूंक. जेजूच्या पावलांनी जो जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला, सायबीण मायने तेंच केलें आनी तुवें आनी हांवें तेंच करूंक जाय म्हूण आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उगडास करता. दुसरी वस्त, जेन्ना आमी सेवा दिता आमची सेवा निस्वार्थी जावंक जाय, आपस्वार्थी न्हय, निस्वार्थी जावंक जाय. जेन्ना हांव दुसऱ्यांची सेवा करता म्हाका कितें मेळटलें, म्हाका फायदो कितें आहा तितून, अशें हांवें केन्ना चिंतूंक फावना. जे भाशेन जेजून दुसऱ्यांची सेवा केली, सायबीण मायन सेवा केली, हांवें सेवा करूंक गरज. म्हज्या गोडशांची सेवा करूंक गरज, समाजाची सेवा करूंक गरज. गोड्या म्हज्या घराब्यांत जाणटीं आसात तांची हांवें सेवा करूंक जाय, पिडेस्तांची सेवा करूंक जाय आनी मेल्ल्यांच्या गोराब्यांची सेवा हांवें करूंक जाय. तेच परी याज्ञिकांची सिस्टरांची सेवा करूंक जाय. वी नीड टू रीच आउट, वी नीड टू सर्व. प्रदिशा बाबडीनो, पूण जायते पावटी आपस्वार्थी मन भितर सोदता. आनी एक घडणी सांगता तुमकां. कोण एकलो म्हजो इश्ट, तो मातसो उस्कोत, भलायकी बरी ना ताची. म्हणटकूच हो म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो, फादर म्हजी भलायकी उस्कोत देखून हांव काजार जावंक फुडें सरोंक ना. त्या चेडवाक कित्याक त्रासान घालूं, म्हज्या बायलेचो हांवें सांबाळ करूंक जाय. हांव काजार जाता जाल्यार तेकाच लागून हांव काजार जावंक ना. पूण म्हजो गोराबो जाय तो म्हाका तेंको दिता फादर. म्हजी दोगां भयणी आसात, म्हजो एकलो भाव आसा. म्हजी भयणी काजार जावन गेली आनी म्हजो भाव सदांच म्हजेर जीव घालता. आनी आतां म्हजो भाव तो काजार जावन फुडें सरलो आनी सून घरान आयली आनी हांव खूब हॅपी जालो. म्हजो भाव काजार जालो म्हणून, आपूण जावंक ना तो जावंक ना, म्हजो भाव तरी काजार जालो. आनी फादर आमगेर सून आयली, ती रांदपाक एकदम हुशार, बरें रांदता. हांव आनिकूय हॅपी, कित्याक सगल्यांक रांदतालीं तें घरान, बरें खुशाल जावन कोत्तालें काम. रांदप कोत्तालीं, केन्नाय म्हजी माय कोत्ताली, पूण चड करून तेंच आपूण धांवतालें करूंक, रांदप करूंक. आनी खूब खुशाल आमी फामिलीन. पूण फादर मागीर काजारी एकवटाक तांकां भुरगें जालें आनी हांवूय आदार कोत्तालो, भुरग्याक हेल्प कोत्तालो, भुरग्याचो सांबाळ करूंक म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव घरांत पयशे दितालो. आनी एक दीस फादर हांव नकळो कितें जालें तें, म्हजी ओनी घरा आयली आनी म्हाका म्हजीशी लागीं येवन म्हाका सांगूंक लागलें, बाबा ह्या फुडें हांव तुका रांदून घालचें ना, मांयकूय रांदून घालचें ना, फकत म्हज्या घोवाक आनी म्हज्या भुरग्याक. तूं आनी मांय तुमचें पयात. फादर हांव नकळो तेका कोणेन कितें म्हणलां तें काय बरें चलतालें, आमच्या फामिलीन कितलें बरें चलतालें. पूण त्या दिसाक सावन फादर तें आमकां रांदून घालिना, म्हाका रांदिना, म्हज्या मांयकूय रांदिना. आपूण आपल्या घोवाक आपल्या भुरग्याक आनी आमकां मातूय रांदूंक बा तयार ना. अशें आमचें सगळें बरें चलता फामिलीन, पूण तें रांदूंक सोदिना. फादर तेजें मन कोणें कुसयलां म्हाका खबर ना, असो तो म्हणटालो. आनी आतां फादर घरान जेवण आसता, पूण केन्नाय मांय घरान ना, आपूण कितें रांदतलो एकलो, आपूण हॉटेलान वचोन जेयता म्हणटा. घरा जेवण आहा, हॉटेलान वचोन जेयता, कित्याक तें कांय आपणाक रांदिना. केन्नाय मांय कडेन जायना, मांय जाणटी जाल्या आतां. प्रदिशानो, जायते फावटी असलें आपस्वार्थी मन, सेल्फिशनस, आमी जेन्ना सेवा दिता म्हाका कितें फायदो आहा हें केन्नाच पळोवंक फावना. सेवा आमी दिवंक जाय आनी आमची सेवा आमच्या घराब्यान सावन सुरू जावंक जाय. तिसरे सुवातेर, दुसऱ्याची सेवा ओळखून घे. दुसऱ्यांची सेवा ओळखून घे. जेन्ना दुसरो तुजी सेवा कोत्ता, तुजी चाकरी कोत्ता, तुका आदार दिता, आमी ओळखून घेवंक जाय. जायते फावटी थोड्यो वस्तुरी आमकां सांगता, फादर हांव घरान कितलें कोत्ता, आमची जाणटी माय आहा तिका आपूण कितलें कोत्ता, पूण सदांच तिचें किटकीट, कितलेंय केल्यार ती खुशाल ना, कितेंय केल्यार म्हजो घोव हॅपी ना. असलें जायते फावटी आमकां आयकूंक येता. नको तुमच्या गांवांत असलें जाता, गोंयांत तरी जाता व्हडलें. म्हणटकूच प्रदिशानो आनी घडणी सांगता. कोण एक वस्तुरी एकदां आयली म्हाजेशी, म्हाका म्हणूंक लागली, फादर आपलो घोव बोटीर काम करता, तारवार आसता आनी आतां तो येवपाचो जालो आनी 2-3 दिसांनी पावता तो फादर. हांवें म्हणलें खूब बरी गजाल, तूं हॅपी आसलेलें न्हू तो येता म्हणून. फादर हॅपी खूंय, आपणाक टेन्शन जालां म्हणूंक लागली.
कितें म्हणलें गोंय येता भायर सान तुका टेन्शन जालां वय फादर टेन्शन जाता आपणाक म्हणूंक लागली कित्याक तो येयलो म्हणटच भायर सान 1-2 दीस तो बरे भाशेन आसता मागीर तो आपल्या फ्रेंडा बरोबर भोंवता फादर आनी म्हाका येता घरा आनी एक ताचे उतोडांतले तोखणायेचें उतर म्हाका मेळना एप्रिशिएट केन्नाच करिना ताची जाणटी माय आहा घरा तिची सेवा आपूण कोत्ता भुरग्यांची सगळी सर्वीस आपूण घरा कोत्ता तो चिंता आपूण थंयतान पयशे धाडटा आपूण व्हडलें कोत्ता म्हूण आनी घरान एक बरें उतर मेळना फादर एकदां सोऱ्यान पडलो म्हणटच मागीर आपणाक घेवन कितें कितें म्हणटा घरान दुसऱ्याची सेवा आमी ओळखून घेवंक जाय एप्रिशिएट कर घरा कोणेन कितें बरें केलां एप्रिशिएट कर तोखणाय कर त्या मनशाची तुजी भुरगीं कितें बरें करतात घरान तांची तोखणाय कर भुरग्यांनी आवय बापायची तोखणाय करूंक शिकोवंक जाय एक पावट आमकां सदांचेंच जालां घरा सदांच करता न्हू तूं जेवण बरें जालां बरें जावंक ना म्हूण जेवण येतलेंच न्हू ते भाशेन आमचें जालां कामां जातलींच पूण रिक्षा बाबडेनो केन्ना एक तोखणायेचें उतर आमी म्हणोंक जाय सदांच कीट करप त्या मनशाक किकोन करप इतले सेवा दिता त्या मनशाक सारकें जायना म्हणटकूच आयज देवाचें उतर हेंच आमकां सुचयता हेंच आमकां सांगता सायबीण माय सेवे चाकरेची देख आमकां दिता तर प्रिरीच्या बाबा भयणीनो ह्या पवित्र मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता देवाचें उतर आमी आयकता जेजूचें मास रगत आमी शेवता सेवे चाकरेची मनशां आमकां कर म्हूण आमी खेरी देवाचो आदार मागुया जे भाशेन जेजून सांगलें सेवा घेवंक न्हू पूण सेवा दिवंक आयला कोण भाशेन म्हज्यान सेवा दिवंक जाता जेजू म्हज्या फामिलीक जावं म्हज्या इगोचेक जावं कोण भाशेन म्हज्यान सेवा करूं येता जेजू कडेन विचार आनी जाता ते भाशेन जेजू भाशेन सायबीण मांयचे भाशेन सेवा चाकरी कर आनी हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान केरी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद आमकां सोण एकल्याक मागुया